आयज म्हाजे बरोबर सगळी 5 पंचायती म्हाजे बरोबर आसा. आयज आमचे सगळे सरपंच येयल्ले आहाय. केलसीम पंचायत, मागीर कंचावली पंचायत, वेलसाम पंचायत, तेच भशेन आमचे मोगमोलो सगळी मागीर पंचायत येयल्ली आसा. कोर्तालीम पंचायतूय येयल्ली आसा. हांव सगळ्यांक तांकां सरपंचाक आनी पंचाक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक जायतो टायम काडून ती आयज रावली म्हाजे फुड्यान. तेंचो सपोर्ट आसले शिवाय म्हाजें काम जायना. आयज तेंचे सपोर्टा वरवीं हांव मुखार पावल्लें आसा. 3 वर्सां फाटीं म्हाका हे कोर्तालीम नागरीक कमिटीन म्हजें नांव सजेस्ट करून आयज मी काम करून दाखयल्लीं आसा. 3 वर्सां म्हजी जायतीं कामां जाल्लीं आसा आनी हांव तुमकां एक काम म्हजें लिफलेट करून घरान पावयतलें. 33 वर्क्स हांवें केल्ले आसा. कोर्ताली कॉन्स्टिट्यून्सी लोकांक सदांच उपकारी, कित्याक म्हाका सदांच जेन्ना इतलीं वर्सां हांव 35 इयर्स मार जालीं हांव हे पॉलिटिक्सान आसा आनी आमच्या हे कोर्ताली कॉन्स्टिट्यून्सी लोकांक म्हाका सदांच सपोर्ट केल्लो आसा. तशेंच निरसेनाकूय लास्ट टायम सपोर्ट केल्लो आसा. खरेंच हांव तांचो उपकार केन्ना विसरूंक शकचो ना. हांव जाणा आनी लोकांकूय खबर आसा जे आमच्या लोकांन काम पयलां आनी हे कामाक लागूनच म्हाका दिसता हो आयज आमकां इतलो सपोर्ट आमकां दाखयता. आनी हे कामा वरवीं जे हांवें कितें केलां हांव म्हणना, हांव सदांच म्हणटा इतलें व्हडलें हांवें काम करना, पूण जें कितें हांवें बारीक जें समाजा पासून जें हांव काम करता, जे इतले हांवें संस्था घडल्या त्या संस्था वरवीं हांव लोकांक काम करता आनी घरान जे म्हजे लागीं कितें धाकटेशें कितें पावपाक जाय तें हांव लोकांक पावयता. आनी लोकांक खबर आसा हाकाच लागून म्हाका दिसता 5 वर्सां पयलीं तें डेप्युटी सरपंच जाल्लें विलेज पंचायत ऑफ कोर्ताली आनी आतां तें बाय इलेक्शन 22 तें ZP जालें. जेन्ना बाय इलेक्शन जालें तेन्ना म्हजी स्वाती ताका एक ZP म्हूण निवडून हाडलें. आतां परत तें बसलां. म्हजी एकूच विनंती लोकां लागीं हांव मागता तुमी म्हाका असो सपोर्ट केला तसोच आतांय न्हू म्हाका सपोर्ट करतले. हांव जाणा जायतीं कामां आसा, थोडीं कामां करपाची उरल्या. Mirjana was she is competing for the elections, ZP election. So I wish her all the best firstly. And तिची खुबशी कामां केल्ली आसा. ती मोलो पंचायत चुकून सराक पडटा. बाकी सगळी कासाली पंचायत सांकवाल आहा, वेलसा सांकवाल वेलसांव आहा. 4-5 पंचायती म्हणजे 5 सरपंच ऑलरेडी आहा. म्हणल्यार हांव इतलें सांगत होता की तो ऑलरेडी जिंकलो म्हणून. बाय मेसियाना वाज आज नॉमिनेशन बोला. आज वेलसांवपाली विलेज पंचायत तर 5 मेंबर आनी आमचे 2 जावं 5 येवपा आसले रेमिडियस आनी तेकला ती पावले नाही. आमच्या पंचायत तरफ से हम बाय मेसियानाक ऑल द बेस्ट म्हणटा. मेसियाना वाज ZP इलेक्शना बसली आसा आनी ताणें नॉमिनेशन फॉर्म भरले आसा. सो तेणें आमची जायत काम केलें आनी जायते आमकां डेव्हलपमेंट दिसती पडटा. आमी आयज आमगेले मॅडम गेले नॉमिनेशन फायल करपाक सगळे आमगेले मुखेले आनी वॉर्ड 5 आसात आनी सगळे नेबरींग आमगेले सरपंचीस आसात. सो मुगेले म्हणटा एक पॉयंट म्हणटा एक आमगे पब्लीक वर्क्स जे आहाय जे सगळे आम लोकांक कोताय ते कंटिन्युटी आसपा जाय. सो तेन्ना सरागे इलेक्शन जालें तो MLA जालो कंटिन्युटी लागून तेगे वर्क्स कॅरी फॉरवर्ड करपाक मॅडमी केली.